कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. फाटल्या 2-3 वर्सां तावन कोंकणी संवसारांत सिनेमाची विशेष सुगी आरंभ जाल्या. वर्साक 2 तावन 3 कोंकणी फिल्मां आमच्या थिएटरांनी प्रदर्शनाक पडते आसात. अस्मिताय पयान फोंडा सोमिस्तेर म्हणून ही शिंकळ वाडत वेता. शेकड्या आदी फापसून गेली रक्ताची झर तुझ्या घरा लागी पावपाची आसा. मुझे सपन मुझे पयण जालें आनी मुझे पयण रुदान जालें. तुमच्या काय झालं रे तुका घाल्या तुझ्या काय राख हांव जडो जाल्या रे म्हाका जडी मेळटाले देखून विचारले काले म्हणे रे राव रे ते की नव्हता विषय बिगडच्या पहिले आम्ही सक्कड विषय विगाराक सांगिजे. बायल म्हणाली बायल नाही होकाल. फादर फादर तुमका एक कागद गुजरात किती येऊन पावला किते कागद की आणि आता या शिंकळेचो मुखलो भाग जावन बापाचे पुताचे नावे म्हणले फिल्म कोंकणी संवसारांत विशेष आवाज करते आसा. दायजीवर्ल्ड फिल्माच्या बॅनरा खाल तयार जाल्लें हे फिल्म मायकल डिसोजा आनी कुटुंब दुबय हांणी निर्माण केलें आसा. कोंकणीचो नामनेचो साहिती चिंतपी आनी निर्देशक स्टॅनी बेळान बापाचे पुताचे नावे फिल्माचे निर्देशन केलें आसा. बापाचे पुताचे नावे फिल्माचे चित्रीकरण 2024 वर्साच्या नोव्हेंबर महिन्यात आरंभ जाल्लें तर 2025 नोव्हेंबर म्हणजे आदल्या महिन्यात फिल्म थिएटराक पडलें. कोडयाळच्या 21 सेंटरांत 9 हाऊसफुल प्रीमियर प्रदर्शनां दाखोवन बापाचे पुताचे नावे फिल्मान सर्वांक विस्मीत केलें आसा. काणयेंतल्या वास्तवीक कथेत अनुदन छायाग्रहण नटन संगीत संकलन म्हणून हर प्रकाराने प्रोफेशनलिझम दाखयल्ल्या या फिल्मान कोंकणी फिल्म क्षेत्राक नवो एक भरोसो हाडला म्हणयेत. हाका प्रमुख कारण मायकल डिसोजा हांचे विजन कोंकणी म्हणले चिंताप. मायकल डिसोजा या फिल्मा विशीं कितें म्हणटात ते आयकून येवया. ह्या पिक्चर आमी करूंक मेन म्हणजे कारण कोंकणी खातीर आमी केदाळे सांगचें आसा खंय गेल्ले कडेन माय बापाक विसरनाकात, माय भाशेक विसरनाकात आनी माय गांवाक विसरनाकात. आनी पिक्चरांत ताणें बरें करून माय बापाक कशें
ते दाखयलां आमच्या तो कळ्ळें आमी कशें आमची जबाबदारी कळली गे म्हणून माय भाशे खातीर आमची तितली जबाबदारी आनी अवकाशांनी आमकां जबाबदारी आसा आनी माय गांवा खातीर आमी कळ्ळें करूंक जावचें आमच्या तांकी प्रमाणे हांवें माय भाशे खातीर मायकल डिसोजा एंड फॅमिली विजन कोंकणी म्हणून एक इनिशिएटीव स्टार्ट केल्ली तातूंत दायजी वर्ल्ड एक खंयचे पिक्चराचे आनी लिरिक्स कोंकणीचे पदां खातीर आनी ताच्या उपरांत बुक्साक प्रिंट करूंक मेल्विन रॉड्रिगस एच.एम. पेर्नाल आनी टायटस नोराना हांच्या हातीन दिल्लें आनी विश्वा कोंकणी केंद्राक तशें आमच्या चॅरिटीच्या एका इनिशिएटीव्ह भाशे खातीर एक आमचो पाठिंबो ह्या पिक्चराक प्रथम जावन तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान वाल्टर नंदळिके आनी टिमाक हांव शाबासकी पेटयतां हे पिक्चर करच्या पयले वॉल्टरान स्टॅनीन आनी उरल्या ताच्या टिमान म्हजे कडेन विचारलें तुजें कळ्ळें रेकमेंडेशन आहा गे म्हणून हांवें सांगलें म्हजें रेकमेंडेशन ना म्हजें इंटरफियरन्सी ना हांवें येवचें तुमी केदां तुमचो प्रिमियर शो त्या दिसा पळोवंक येता मोदें शुटिंगाच्या टायमार हांव येना तुमी बाजेटाचे तुमी सांगले तुमी वेस्ट करचे ना पयशे कितले पयशे जाय जे तितले पयशे दिता आनी तुमी पिक्चर काडा दोन विशय त्याला जे जाच्या प्रांत ताणें म्हळें पिक्चर आमी बरें केलां तुवें सांगिल्लें बरें आमची इल्ली बाजेट इल्ली शूट अप जाल्या आसूं न्ही खंयच्याकी कॉम्प्रोमायज करनाकात व्हडल्या विशय न्ही करनाकात म्हज्याच्या प्रकार म्हजे चिंतल्याच्या बाजेटीच्या भितरच तांणी काडलां कांय तोंदरे ना ताच्या उपरांत तांणी विचारलें आसा हे पयशे तुमकां खंडीत आमकां मेळटले पाटी ते तुका हांवें दिवंकात हांवें सांगलें हे पयशे हांवें इनवेस्ट करून केल्ले न्ही म्हाका देवान जाय तितले दिलां आमच्या कुटुंबाक आमकां जाय जाल्याच्याकी चड दिलां हे पयशे कोंकणी खातीर दिल्ले म्हाका आस तें कारण म्हळ्यार एक बरो एक संदेश दिवचे पिक्चर काडा तुमी ताच्या उपरांत त्या मेळ्ळे पयशे तुमच्या हातूंत तो सोडटा सो दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शन ह्या पिक्चरान जाल्ल्या पयशान वर्साक एक पिक्चर काडचें बरें जालें जाल्यार हांवें कोंकणी जावन जल्मल्ल्याक एक सार्थक जालें सिनेमा एकल्याच्या मोतींत उदेता आणि 4 जणांच्या हाती फुलता देखूनच सिनेमाचो निर्देशक कोण म्हूण पयलें विचारचें आसता कोंकणी संवसाराक चड लागशिल्लो आनी मोगाचो जावन असो स्टॅनी बेळा बापाचें पुताचें नांवे फिल्माचो निर्देशक म्हणून आसतनाच सगळ्यांनी उसारिल्लें की हे फिल्म विशेश जावन आसतलें सिनेमा कोंकणींत आवाज उठयतले म्हणून आपले आवाज उठलोच फिल्मा विशीं प्रेक्षकांनी कितें सांगलां तें पळोवन येवया बापाचे पुताचे हे कुटुंबा भितरले समस्ये बरे करून आमच्या पडद्याचेर दाखोवन दिल्यात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजान कितें जाता सगळ्यांनी जाता म्हूण सांगना तरी पूण जें कितें जाता एका जनांगांतून आनी एका जनांगा मदें खंय वचून पावतात ते आमचे आसरे न्हीज जावन एक वर्त काणी सांगता हर एका मनशाच्या जिणेंत एक असली दुखांची काणी आसता हर एकल्या मनशाक दूख आसता तरी थोड्यांक विपरीत दूख आसता आनी असलें दूख दाखोवन दिलां आमचे दोळे उक्ते करूंक बरो संदेश दिला बरें एक्टींग बरें आसा आनी वास्तवीक रीत कशी दाखोवन दिल्या ताच्या सांगता हर एकल्याक आमकां चिंतूंक करता जिविताची मोलां आवय बापायचो पात्र तांचें मोल आनी कितली गरज आमकां तांचे आसा तांचो मोग कितलो गरज आसा की म्हणून दाखोवन दिला प्रोड्युसरांक स्क्रिप्ट रायटर डिरेक्टर्स आनी एक्टर्स सगळ्यांक फोटोग्राफी केल्ल्यांक सगळ्यांक की म्हणजे उल्हास शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू हांवें जायतीं कोंकणी पिक्चरां पळयल्यांत पूण म्हाका हातूंत खुशी जालें म्हळ्यार काणी हे स्टॅनी बेलान बरें निर्देशन दिलां काणयेक एक काणी एक सुरू जावन अखेर म्हणसर फिल्मांत आमकां बसयल्या तावन उठून शकना हांवें कोंकणी पिक्चरांत पळयल्या पैकी दी बेस्ट फिल्म हें जावन आसा देखून तुमी सगळ्यां पळया आनी आतां इतले पिक्चर रिचेस्ट म्हळ्यार
कन्नड आनी हिंदी पिक्चरांत थोडी बरी पिक्चरां पळयतना आमकां फील जाता की तेंच फील हांगासर आयला. कितली काणी आसा तितले मात्र म्हळ्यार फिल्माक कितें काणी घाल्या तितले मात ताचे एक सट हांव कांय घालनासतना एक बरें निर्देशनाक दिला. एक फॅमिली सेंटिमेंटाचें फिल्म, खंडीत जावन हार्ट टचिंग फिल्म दया करून तुमी पळया. एक मुत्तू उतीम जावन आसा. देव बरें करूं. सर कोंकणी मोगींक एक बरी खबर. बापाचे आनी पुताचे नांवे म्हणले ही नवी मुवी सर्वांक भोव पसंद जातली म्हणले म्हजी बोगणां. हे एका मुवी तावन मस्त शिकोवंक आसा. आपल्या हर एका कुटुंबा संगी आवय बापाय संगी भुरग्यां संगी सर्वांनी येवन हे एक फिल्म पळय जाय. आनी आधुनीक काळाची ही एक काणी बऱ्या तरान पिंतरायल्या. निर्देशकांक तशेंच सर कलाकारांक म्हजे वंदन तशेंच अभिनंदन. लांब जीव आमची कोंकणी माता. देव बरें करूं. मूवी बारी अपूर्व आसली आनी प्रोफेशनली आनी टेक्निकली आय थिंक दे हॅव अचीव्ड दॅट मार्क. मोर ओवर आमी कितें तें करता तें आमकां मेळटा म्हणून सांगल्यार आतां आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवन ताका बरें पोसल्यार आमची भुरगीं आमकां तशेंच करतलीं म्हणून आमचो एक मेसेज आसा. हे एक आमच्या केवळ कोंकणी परिचय न्ही, हर एक कितें म्हणटात मनशा कुळाक लक्ती जावन आसा. कितें ते देवाचे उपादेश आसात ते 3 देवा आनी मनशा मदें आनी तशेंच उपरांतले 7 ते मनशा आनी मनशातय ते कशे अन्वय जातात म्हणून ह्या फिल्मांत आमकां करेक्ट क्लियर मेसेज आसा. बापाचे पुताचे नावे भोव एक उत्तम अत्युत्तम कोंकणी फिल्म हांवें सांगीत. हांवें दुसरे फावटी हें फिल्म पळोवचें. ह्या फिल्मांत एक बरो संदेश आसा. ह्या फिल्मांत एक विशेष लिसाम आसा. आनी ह्या फिल्माचें डिरेक्शन, ह्या फिल्मांत एक्ट केल्लें एक्टींग सुपर्ब जावन आसा. ह्या फिल्माक हांव बरें मागता. असलींच आनीकी दराळ मस्त कोंकणी फिल्मां कोंकणी समाजीक मेळोवन दीत. ह्या फिल्माची स्टोरी बरयल्ल्या स्टॅनी बेळा, ताचें डिरेक्शन केल्ल्या तशेंच प्रोड्यूस केल्ल्या दायजी वर्ल्ड, स्पॉन्सर केल्ल्या मायकलम आनी हर एकल्याक हांव बरें मागता. हें फिल्म हर एकाक कुटुंबान पळय जाय. हें फिल्मांत कशें भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करी जाय, कशें भुरग्यांनी वडिलां ते मानान गौरवान लेखी जाय, कशें देवाचो उपादेश पाळी जाय म्हणलें एक लिसाम आसा. आनी खंडीत जावन हें फिल्म आमच्या कोंकणी समाजीक एक बेसांव जावंक पावतलें. समेस्तांक देव बरें करूं. येया हें कोंकणी फिल्म पळया. बापाचे पुताचे नावे. देव बरें करूं. मस्त बरी आली मूवी. द ब्युटिफुल मेसेज, व्हेरी इन्स्पायरिंग. आजकालचे एक रियालिटी म्हणून सांगीत बट ब्युटिफुल मूवी. सिनेमॅटोग्राफी जावन दी, म्युजीक जावन दी, सॉंग्स पुरो बरें आहले. मस्त पसंद जालें. आय अर्ज एवरी वन टू प्लीज कम अँड सपोर्ट द मूवी. सगळ्यांनी येवन हे पळय जायस म्हणून आमची विनंती. प्रत्येक तरान हांव ह्या मुवीचे एक 2 संगती सांगूंक आशेता. आमी पयली सांगती कितें म्हळ्यार आमी हर एक युजली सोसायटी कशें पळयता म्हळ्यार हर एक फावटी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आश्रमाक घालचें पळयता. पूण ह्या मुवीन प्रत्येक तरान ते दोनूय दाखयल्लें आसा. भुरग्यांनी कशें आपल्या आवय बापायक सांडून आश्रमान घालचें, तशेंच आवय बापायनी हेर संगती लागून आपल्या भुरग्यांक कशें पयस करतात म्हणलें. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमी युजली सोसायटी आमी आवयकच मस्त फोकस करनासता आवयच्या आनी भुरग्यांच्या त्या एका बांदा विशयांत. पूण ह्या मुवींत तशें न्ही. ह्या मुवींत बापय आनी पुताच्या एका बापय आनी भुरग्यांच्या एका बॉन्डा विशयांत सांगून दिलां. म्हाका हो मुवी बारी खुशी जाली, संतोश जालो. तशेंच हांव तुमकां सर्वांक ही मुवी बापाचे पुताचे नावे येवन पळोवंक साकार दिवचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. समेस्तांक मोगाचे प्रणाम. हांव फ्लॉयड विन्सेंट मिंटो निरोडे तावन हांव आज बापाचे पुताचे नावी हाचे प्रिमियर शो पळोवंक हांगासर आयिल्लो. बारी बरी जाल्या मुवी. म्हाका स्क्रिप्टींग आनी त्या मुवींत एक बरो उद्देश, बरो संदेश आसा. स्टडीज जावन युवा जनांक पळोवंक येतली मुवी. कित्याक म्हळ्यार त्या मुवीन सड्ड कॉमेडी ना बट एक बरो संदेश युवा जनांक लाभचो तलो संदेश आसा. आनी तशेंच स्टॅनी बेळा सरान जावन दी, वॉल्टर सरान जावन दी बरें एक्टींग करून स्टॅनी बेळा सरान बरें डायरेक्शन आनी स्क्रिप्ट बरोवन
ही मुवी बऱ्या रितीन शुटींग करून बऱ्या रितीन भायर हाडल्या सो तांकां समेस्त हांव शबासकी पाठयता आनी सर्वांक ही मुवी पळयची म्हणून हांव विनंती करता. देव बरें करूं. मोगाचो न्हू आज हांवें बापाच्या पुताचे नावी म्हणलें मुवी पळयला वापूरबायेची मुवी कॉमेडी आसा आनी लिसांव आसा देखून युवा जाणांनी पळयचीच जाय जाल्ली मुवी विशेश जावन युवा जाणांनी कित्याक म्हळ्यार कॉमेडी सांगाता लिसांव दिवन युवा जाणांनी मुखार तांच्या फुडारांत जे कितें मेटा काडी जे तांच्या आवय बापाय संगी मालगाड्या संगी कशें आसा जे म्हणल्या विशीं ह्या मुवींत बऱ्या रितीन आमकां समजोणी दिल्या देखून युवा जाणांनी पळयचीच जाल्ली मुवी ही सर्व आमच्या युवा जाणांक ही मुवी पळयचीच म्हणून हांव उलो दिता. देव बरें करूं. बरी आसली मुवी एक्टींग बरें आसलें हें एक मॉरल आसा ह्या पिक्चरांत आवय बापाय कशें पळयचें म्हणलें अशेंत म्हाका बरें लायक जालें. बरें एक्टींग म्हळ्यार त्या भुरग्याचें सो स्टॅनी बेळा आनी सर कलाकारांक बरें मागता. देव बरें करूं. बारी बरें फिल्म हांवें अर्ध सत्य म्हणलें हिंदी फिल्म 2 फावटी पळयल्लें हें फिल्म आणखी एक 4 फावटी पळया म्हणून बघता. बरो एक थीम आसलो माथ्याक ओतल्लें उदक पांयाक येता म्हणलें तशेंच आमी कितें दिता तें 10 वाट्यान आमकां पाटी मेळटा म्हणलो एक बरो अर्थभरीत एक फिल्म. आमी तें मिना स्टॅनी बेळाचें मिना कारण तें एक सिरियल आसलें आमी ताका राखोवन बसताले हांव त्या दिसारतलें हांव हें कित्याक रावयलें तुवें म्हणून पूण ताणें ह्या फिल्मा द्वारी आमकां एक इतलें आमी आवय बापाय कशें मान करियेत कशें मर्याद दिवयेत म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां. हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. हें फिल्म आमी 10 फावटी पळयतले हांव 10 जाणांक सांगतलें हांव मुखल्या दिसांनी आणखी ताका बरें भविश्य आसूं दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. बरें फिल्म बरी सिनेमाटोग्राफी टेक्निकली इज ए व्हेरी गुड पिक्चर सगळ्यांक मॅसेज संदेश आनी पुरा बरें आहा पिक्चर बरें जालें खुशी जाली. देव बरें करूं. बरी जाला मुवी डायलॉग्स बरे आसले आनी डायलॉग्स आनी कॉमेडी ना जाल्यार डायलॉग्सा भितर कॉमेडी आसली न्ही जावन ते वर्ड्स बरे आहले खुशी जाली. हर एकल्याचें एक्ट बरें जाला. बापाचे पुताचे नावी म्हणलें एक फिल्म विशेष फिल्म एक नोवेसांव कॉमेडी ना पूण सेंटिमेंटांनी बरलेलें आमच्या भुरग्यांक मालगाड्या विशयांत आमी कितें पुरा करीजे त्या विशयांत एक सगळें बरें फिल्म आनी बरें एक हातूं मॉरल दिलां आमच्या भुरग्यांनी वडिलांक कशें पळयचें आनी तिका सांबाळचें. मालगाड्याचें गाद आसा माथ्याक वतलें पांयांक देंवता म्हणून देखून आमी मालगाड्यांक कितल्या बरें करून पळयलें त्या मरिफात देवाची कृपा आमच्या भुरग्यांक आनी मुखल्या पिळगे मेळटा. देखून विशेष फिल्म आमच्यांनी फिल्म पळोवंक म्हणजे काल कॉमेडी हांसूंक उडोवंक मात्र म्हणून चिंताप आसा पूण ह्या फिल्मांत कांयच बोर जायना आनी सगळें वॅल्युएबल आमच्या मुखल्या पिळगे कितें वॅल्यूज कळजे ते ह्या फिल्मांत आसा. देखून हें फिल्म हिट जाता आनी हिट जायजे आनी मुखार आच्याक चड वर्ते मापपाचें हलें सेंटिमेंटान भरलीं फिल्मां हे जे म्हणलें म्हजी आशा जावन आसा. मुवी मस्त बरी जाल्या सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು सांगाता मेळून एक फॅमिली सांगाता येवन पळयचें म्हणून हांव सांगता. बरी मेसेज आसा सगळ्यांनी पळयचेत जाल्ली मुवी बरी आसली. द सस्पेन्स वॉज व्हेरी नायस आनी एक्टींग वॉज टू गुड सो वी एन्जॉयड द मुवी. गुड लेसन ऑल्सो. बापाचे पुताचे नावे बरी मुवी कुटुंब समेत सगळ्यांनी पळयचीच जाल्ली मुवी कित्याक म्हळ्यार हातूं एक बरी एक नीत आसा एक पेरंट्सांक आमी कशें पळयचें आनी आमी ती वडांनी केल्ली सूख भुरग्यांक कशें तें हें जाता फावो जाता आनी ती कशें तें फाटी तांकां मेळटा ताची सूख केल्यार आनी आमी पेरंट्सांक कशें पळयचें म्हणून हातूं बरें करून ताणें दाखोवन दिलां. हॅट्स ऑफ टू स्टॅनी बेळा आनी टीम. पिक्चर म्हाका बरें लागले आनी चिके मॉरल आसा फिल्मांत. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕಡಿ ಆ ಥಿಯೇಟರಾಗಿ येऊन पळया आणि आमच्या मनशांक सपोर्ट करा अँड रियली तुम्ही एक पटी पळयल्यार पावना बहुशा आनीक हांव 2 पटी पळोवचें बरी म्हाका तें फील जालें लायक एक नॅचरल एक्टींग आसलें अँड सगळी नॅचरल जावन आसलें इवन द नेचर आनी ल्हानपणाले दीस आमकां थोडे संगतींनी आमकां ते आयकूंक मेळ्ळें आनी पळोवंकय मेळ्ळें. देव बरें करूं आनी सगळी ह्या थिएटराक येवन पळया ही मूवी मस्त बरें आहलें मस्त इन्फॉर्मेटीव आहलें आनी सराचें एक्टींग ही इज अ व्हेरी वर्सटायल एक्टर सो आय रियली एन्जॉयड इट.
It was an excellent movie, heart-touching movie, and I think I'm so happy that the standard of Konkani movies has gone so high. मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार एक आमचें कोंकणी मुवी मेकिंगाचें एक लेवलत अपग्रेड जाला. बारी खुशी जाली पळोवन. Acting was very naturalistic. It was not like a drama, it was like a movie, and the storyline was also very good. एक pro tip पळयतात जाल्यार मुवी एक व्हडलो तुवालो हाडनाया, बिकॉज आय क्रायड फ्रॉम द बिगिनींग टू द एंड. very sentimental, very emotional, but definitely a must watch movie. So सगळे कोंकणी प्रेमीक हांवें सांगचें असलें एक मूवी आमी सगळ्यांनी पळयचें आसा. आय एम very touched and very connected to this movie. Excellent. Yeah, I agree with whatever my wife has said, and I would specifically like to speak in English because what I personally felt was this movie is meant for everyone, and it's not just for the Konkani speaking people or Konkani community. This belongs to all of us because this is the kind of movie which shows a mirror to the society at large, and it makes you either feel like a victim or it makes you feel like a culprit when you exit the theatre. And it's the best part I like about the movie was it was a coin which showed the two sides. So it wasn't biased towards one end of the story and another end of the story was missing. So it showed both the ends of the coin in all its glory. The story was not a massively lengthy story, but it was in-depth coverage of whatever is happening and whatever is the reality. So maybe you will have to, as she said, you'll carry a towel when you watch it in all its glory. Definitely. So we would like to appeal to the people of Mangalore and beyond Mangalore to please watch this movie at least once. So come and watch it with your family so that it makes a difference for you and for the people around you. And what I also liked about the movie was the ending was not really cheesy, and I know usually the climax is the part where these movie makers, it's always happily ever after, but they showed a very realistic picture, and that is something I really liked, that it ended on a very practical note. So definitely no regrets watching the premiere show. I'm so very happy. confident that it's going to make a difference for the people, at least 1% or 2% of a difference for the people who have created this movie, and it is going to make a massive difference to the society at large. So excellent. Thank you so much. Thank you very much, Tani Bella and the team. पुताचे नावी हे फिल्म बारी बऱ्यान आयला. कोंकणीर येदोळ मुसोर एक बरें मेसेज दिल्लें मुवी. वडिलांनी कशें भुरग्यांक पळयचें तशेंच भुरग्यांनी वडिलांक कशें मान दिवचें म्हणून फिल्म दाखोवन दिता. सो मेस्त आनी पळयचें मुवी कित्याक म्हळ्यार एक बारी अपुरबायेचें हें स्टोरी ह्या फिल्मार आटापोवन आसा. त्या देखून आमी सोमेस्तांनी येवन ह्या मुवीक आमी सपोर्ट करूंक जाय. कोंकणी लोक दुसऱ्या भासांच्या सिनेमाक बेगीनच आकर्षित जाता कारण आमकां जायत्यो भासो येतात, पूण कोंकणी फिल्मांतय हेर भासांच्या लोकांनी आकर्षित जावचें उणें. हाका विविध कारण आसूंक पुरो, पूण बापाचे पुताचे नावे फिल्मान हें फटकन दाखयलां. व्हड संख्यान दुसऱ्या भासांच्या मनशांनी हे फिंतूर पळयलें आसा आनी ते अर्थकन घेतलें आसा. फिल्म पळयल्या उपरांत ह्या लोकांनी कितें सांगलां तें आयकून येवया. मुवी सुपर आशिल्लें. अन्नाचे पुताचे रिलेशन कशी म्हूण सांगून ते एक तांतू दाखोवन दिला. सो भारी लायक आशिल्लें. थँक्यू. Movie was really beautiful. I'm a non-Konkani girl, but still I enjoyed the movie thoroughly, and I must say the cinematography was on point. Thank you. A very good movie and a very nice message to the society. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮೂವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಹ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕತೆ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮೂವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಮೂವಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮೂವಿ ತರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಂಥ ಮೂವಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ತರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ
ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ವಾಚ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೇಸರಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆಗಿವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿವೆ. ಬೇರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸಹ ಆಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಎಸ್, ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ Mangalore itself. My name is Shabrina. Even I don't understand Konkani, but I really enjoyed the movie because we could make out. It's not like you don't know the language or anything. Even if you don't know the language, you can make out. And if the words which you don't understand, really, there is a subtitle there. We can see that also. So, and it was a really good message. There is a really good message in the movie. It should be conveyed to the audience. You know, it is a really good movie to be watched with family, especially. We really enjoyed. Everyone's acting was really good. So we really enjoyed the movie. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೂ ತೂಪು ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಕ್ಕ ಆರು ಏಪಲು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ನೀ ಸೀರಿಯಸ್ ಉನ್ನಾಗ ನನಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಪೂರಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ತೂಳೆ ಬಂಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The movie was very nice. The acting, the direction, the screenplay, the music, and best of all was the storyline. The storyline was excellent, and definitely I think more storylines like this has to have to come in the future because it will definitely encourage the youngsters to understand what it is all about and probably an insight. So it's really really nice. I thoroughly enjoyed the movie. Thank you. Hi friends. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳ್ಳ ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಇವರ ಥಾಟ್ ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮೂವಿಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳ್ಳ, कंग्रेट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. बापाचे पुताचे नवीन एक बरें जालें फिल्म. सगळ्यांनी हे मूवी पळोवन सपोर्ट करीचे. एक मेसेज आसा हे फिल्मार, बरें मेसेज आसा. ऑल द बेस्ट. स्टॅनीचे डायरेक्शन बरें जालां. आमचे पुरा आमचे वॉल्टर नांदलिकेचे बरें जालां. एक्टिंग सूपर जाला. ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಸೋಕದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರೇ. ಅವಳ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತೂಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಆತೆ ದಯಮಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಂತೀರಿ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ. ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕುಲ ಮಾತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತೆ. ಮಾತ ಭಾಷೆದ ಕುಲ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಬತ್ತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नमस्ते, यान मोहम्मद इक्बाल काटिपಳ್ಳ. इनी बापाचे पुताचे नाव ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕನೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು వచ్చిಪಾವಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ತೊಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್. ಬೊಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯದ ಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಚ ರನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಲ ತೂವಲಿ. ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ್ಕ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಲ ತೋಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ
ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕು ಮೂವಿ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಮೂವಿ ತುಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಆಶ್ರಮ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಂತ ಬಂದ್ಪನ ನೀನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಬಂತು ದಯಪಂಡ ಆತು ಫೀಲ್ ಆನೆಂಕು ಈ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿನು ಪೊರ್ಲ ಅದೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಯಿ ಬಂದ್ಪ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಮೂವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆಯಂದೆ ಅಂಚದು ಈ ಮೂವಿನ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬೇನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೂಲಾವಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಲಾವಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಪೂರೇ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಈ ಕತೆ ಅವು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ತಮಿಳ್ ಆವಡು ಮಲಯಾಳಂ ಆವಡು ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದುಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಅತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರೇ ರೀಚ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾದ ನೇನು ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕುಳಿತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇಂಕುಲ್ ತೂಪುನಿ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ತೂ ಒಂದುಪ್ಪ ದಾದಾಯ್ತು ಒಂದೂಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಒಂದೇಟು ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 91-year-old ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಿತ್ ಮೀ, ಸರ್ಸ್ ಮದರ್, ಸೊ ಐ ನೋ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆದರೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ बाउंटीफुल मेजर. थँक यू. फिल्मा निर्माण करसो संस्थो जावन दैजिवर्ल्ड फिल्माक बापाचे पुताचे नावी एक सुरवात. फिल्म रिलीज जाले उपरांत फर्स्ट बॉलाकच सिक्सर मारले कीर्त दैजिवर्ल्डाचे. एकच सेंटरांत सोल्ड आउट 9 प्रीमियर शो म्हणले कोंकणीच्या मट्टाक एक दाखलोस सै. वालेन्शिया फिरगस MCC बँक म्हणून संघटित जावन जायत्यांनी हे प्रीमियर शो यशस्वी केले आसा. फिल्माक आयिल्ल्या ह्या प्रेक्षकांनी कितें सांगलें तें पळोवन येवया. स्टॅन बेळा हाचे फिल्म बापाचे पुताचे नावी म्हाका बरें रुचलें. हे फिल्म पळयतना म्हाका म्हज्या आवय बापायचो उडास आयलो, इमोशनल जालें. लास्ट जातना म्हज्या आवय बापायचो उडास आयलो. अशें सिनियर सिटीजनाक केदाळे जावंक नजो. हें बरें फिल्म सगळ्यांनी पळयचें, कुटुंबा समेत येवन पळयचें आनी हेरांकी सांगायचें म्हण हांव सांगता. आनी ह्या फिल्माक सर बरें मागता, देव बरें करूं. Beautifully developed movie and a great message from the movie. I liked it very much. Kudos to the director as well as the producer of the movie. त्यांनी बळान काढले बापाच्या पुताच्या नावाचे मूवी कंडीज जावन हर एकल्यानी पळयची जाल्ली मूवी. हांव रोशन हांव कंडीज जावन ह्या मुवींत तुमकां सस्पेन्स अखेरीमसर एक सस्पेन्स आसा आनी सगळें व्हिडियो क्वॉलिटी ऑडियो आनी तशेंच काडिल्ले सीन आनी तें प्रोडक्शन केल्ले मेथड कंडीज जावन कोंकणीच्या लोकांक हें नवें आसा. हांव विश ऑल दी बेस्ट. दयकर सगळ्यांनी येवन ह्या स्टॅनी बेळाचे हे मुवीज तुमी पळयचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नावी एक मूवी बहु अपूर्वाचे मूवी. मनेस्त स्टॅनी बेळा हाच्या निर्देशना प्रकार मनेस्त मायकल डिसोजा हाच्या प्रोड्युसरा मुखांतर अंतू ह्या मुवींत ॲक्ट केल्ल्या सर्व ॲक्टर्सांक स्पेशली दैजिवर्ल्ड टीम वॉल्टर नंदळीके आनी स्टॅनी बेळा आनी मायकल डिसोजा आनी नटन केल्ले सर्व निजायकी एक सगळे हांकां वगळीक पोवो. कित्याक म्हळ्यार हें फिल्म सुरू जाल्लें जावन अखेर जाल्लें कळना आमकां. कित्याक म्हळ्यार अंतू एक कुटुंबाक कशें म्हत्व ल्हान भुरग्यांत जावन व्हडा मुशेरी कशें मोगान पळयचें, त्या वेळाक तें सांबाळन व्हरून तांकां कुटुंबाचो मोग दिवन बरें करून पळयल्यार तांचें
कुटुंब जिवीत आणि एक यशस्वी जाता म्हणले एक ह्या अंतू ह्या फिल्मांत आमकां दाखोवन दिला. खंडीत अभिनंदन. म्हाका मस्त खुशी जाली. माने स्टॅनी बेळान एक डायरेक्टरा मुखांतर एक फिल्म एक सगळे देशभर पसरून दी. आनी आमच्या प्रमुख कितें हांवें सांगचें म्हळ्यार हर एक क्रिस्तांवांनी कुटुंबांत 1, 2, 3 आसल्यार ಒಟ್ಟು कुटुंबा समेत येवन हे फिल्म काडिल्ल्यांक आमी एक सपोर्ट करीचे. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त मुवी पळयता, हावसफुल्ल थिएटर म्हणटा. तशें म्हणटना आमचे क्रिस्तांवांची आसची आमी उणी आनी अशें फिल्म काडटना आमी एनकरेज दिल्या. हर एकले सबार फिल्मां ह्या दिसांनी येवंत आसात. अशें म्हणटना आमी हर एक फिल्म येवन पळया, थोडो वेळ तांचे कडेन स्पेंड करया. कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणांक ह्या फिल्मांत एक्ट करूंक अवकाश करून दिला. तशें म्हणटना सक्कड आमचींत भाऊ भयणी सगळ्यांक अभिनंदन. देव बरें करूं. बरें जालां पिक्चर. तातूंत मेन रॉन्स लंडन आनी बायल मनशांत मेन एक्टर तांचें एक्ट सुपर जालां. सर हांव बरें मागता. फिल्म मस्त बरें आहलें, बरें लिसांव आहलें, बरें कॉन्सेप्ट केला. बेस्ट ऑफ लक. स्टॅनी बेळा कोंकणींत जायतीं नांवां केल्लो मनीस आनी ताच्या मुखेलपणा खाल एक नवें फिल्म काडला. आनी ह्या फिल्मांत जायकी वर्ती भोव खुशेची गजाल कितें म्हणल्यार प्रस्तूत कालार कितें जातें आसा संवसारांत ताच्या विशयांत भोव वर्त्या रितीन हांगासर ह्या पिंतुरांत दाखयला. कोंकणीच्या हर एका लोकांनी ह्या पिंतुराक वर्तो पाठिंबो दिवन स्टॅनी बेळाक तशेंच ताच्या पिंतुराक साकार दिवंक हांव उपकार मागतां. थँक्यू. मस्त खुशी जाली पिंतूर पळोवन. एक विभिन्न रितीचें पिंतूर म्हण सांगयात. सगळ्यांनी पळयत जाल्लें पिंतूर. कित्याक म्हळ्यार हातूंत शिकोवंक मस्त मेळटा. चडावत आमी पिक्चरांनी पळयता हिरो हिरोईन डान्स ह्या तातूंय इमोशन्स आसता. हातूंत मस्त इमोशन आसता रायट फ्रॉम द बिगिनींग सुरू जावन आखीर एक बरी शिकोवण मेळटा. सगळ्यांनी पळोवंक जायल्लें एक पिंतूर हें आमी मस्त एन्जॉय केलें. थँक्यू. वन ऑफ द बेस्ट कोंकणी मुवी. बरें जाला एक्ट आनी फस्टांत आमी बापाचे पुताचे म्हणटना फिल्म कशें आसतलें म्हूण आमी आतुरायेन आयिल्ली. जाल्यार आमकां एक MCC बँकान ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आमकां पळोवंक. आमी फस्टांत लास्ट म्हणसर आमकां इल्लेशें बोर्स जावना. बरें जालें म्हणून तुमी येया, तुमच्या कुटुंबाक आपण हाडा आनी हे फिल्म पळोवन कोण प्रोड्युसरांक तुमी कोणें फिल्म केला तांकां सपोर्ट दिया. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नवी फिल्म निजाय की एक कुटुंबाक सांगिल्लें फिल्म. पयल्यान अभिनंदन पडयचे स्टॅनी बेळाक आनी तातूंत एक्टींग केला प्रती एकल्याक धाकटा ओडलो म्हणून रोल भारी बरें सक्सेसफूल जाला. एक मोनाक काळजाक लागचे तेले एक सर्वांनी एक्टींग केला. त्या पासून पयल्यान हांव निर्देशन केल्या मनीस स्टॅनी बेळाक हांव अभिनंदन पटयता आनी बरें मागता. हे सगळे फिल्म कोंकणींत येजे आनी मुखार आमी कोण ताका सपोर्ट आमी करी. कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत असले फिल्म येता आसतना आमी कोंकणी मायभास उरयची हांव व्हरता आसतना ह्या फिल्मा मुखांतर आमी कोंकणी भास उरोवंक एक प्रयत्न करया. आनी हे फिल्म एक कुटुंबाक संबंद जाल्ले ल्हान भुरग्यांत व्हडा मुसूर कुटुंबाक संबंद जाल्ल्यान ह्या फिल्म सगळ्यांनी पळयची. कित्याक म्हळ्यार हे फिल्म पळयले वरवीं त्या डायरेक्टराक जावं एक्टराक सपोर्ट मेळटा आनी आमी सपोर्ट दिवचे म्हूण हांव तुमच्या सगळ्या कोंकणी मोगी लोकां कडेन हांव विनंती करता आनी हे फिल्म केल्या सर्वांक परत एपडी बरें मागता. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नावी एक अपूर्बायची काणयेंत गुंतलेलें हें फिल्म. हांव चिंत्ता कितें वावंट काडल्या फिल्माची कितें वावर केला हाचो प्रतिफळ खंडीत ह्या फिल्माक लाभता. कित्याक म्हळ्यार हातूंतची काणी जावं पुरो हातूंतचें संगीत जावं पुरो नटन केलें सगळें एक बऱ्या हंताचें आसा, उसल्या हंताचें पावलें आसा. ह्या काणयेंत एक लिसांव आसा आनी माणेंत तें घडटा. उपादेशाक हांगासर तें तुलण केल्लें आसा. पयले 3 आनी उपरांतलें म्हूण सांगून आनी तांतूं आसा सगळे काणयेचें सार. ह्या फिल्मांत हांगासर पळयता आसतना एक संगत म्हाका झळकल्लें. हे पितूर थोड्यांक इल्ले काळजाची कांतोनी हाडूंक पुरो. आपल्या घरा कितें घडून आसा म्हळ्यार चिंतूंक करूंक पुरो आनी थोड्यांक इल्लो राग येवंक पुरो
हे म्हजे तुवें सांगलां गी म्हणलें कोणाचें तो करूंक पुरो पूण कितेंय जावं दी लीस हांव आसलें जर तर आमी फाडलें जाल्यार आमच्या हर एका कुटुंबांनी मलगड्यांक मान मेळटलो मलगड्यांक स्थान मेळटलें आनी तांचें बेसांव आमच्या हर एका कुटुंबां मेळटलें हें भितर हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या येवन पळयचें आनी पळयलें तर आमकां पळयतल्यांक बरेंपण मेळटलें मात्र न्ही हें फिल्म केल्ल्यां की आनीक असलींच पिंतुरां कोंकणीन काडूंक तांकां आमी पाठिंबो दिल्लें बरें जातलें हर एकले येया हे पितूर पळया आनी ह्या फिल्माक सहकार दिया देव बरें करूं बारी बरी मुवी सो बारी लायक जाली आमकां एक आतांच्या पिळगेक एक लिसांव दिवची तसली मुवी तांच्या आवय बापायक थंयच सांडी नाका म्हणजे आवय बापाय सांगात आतां सामकें लढाय सो हांकां हांव सांगूंक वचना सो वेरी गुड मुवी ऑल द बेस्ट टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्युसर्स तो बरी आसले तशेंच आनी तो नुसतो वॅल्यूज आसले कशें भुरग्यांक मुखल्या भुरग्यांनी तांच्या आजी आजीक कशें पळयत आनी तांच्या आवय बापायक कसो गौरव दियेत म्हणून हांगा हांगासर कळटा आनी देवाचे उपादेश दी पयले देवाक आनी मनशाक आनी तशेंच 7 उपादेश आमी मनशा कसो आमी एकामेकाचो मोग करचो हाच्या विशयांत आमकां समजणी मेळ्ळी आनी बरी मुवी बरी आसली कंग्रॅच्युलेशन बरें फिल्म सगळ्यांनी पळयचें आसलें फिल्म भुरग्यांनी कशें बापायक पळयचें म्हणल्या विशयान आसल्यार बापायांकी एक भुरग्यांक कशें पळयचें म्हणलें लिसांव हांगासर आसा देखून बापायन पळयल्या पर्यंत भुरग्यांनी त्या बापायक पळोवंक म्हणलें हें एक कायदो आनी ह्या फिल्मा मुखांत आमकां हें लिसांव मेळटा सगळ्यांनी कुटुंबा समेत येवन पळोवचें फिल्म बरें फिल्म बापाचे पुताचे नवी फिल्म कुटुंबाची काणी आटपता मात्र नाही आसता कुटुंबान सांगाता बसून पळोवची तसली कथा वस्तू आटपता स्टॅनी बेळान हातून हिंसा कुरडीपातयेंनी पयस दवरून वास्तविकता मात्र पिंतरायला ह्या खातीरच भुरग्यांक हें भितर रुसला एका प्रिमियर प्रदर्शनाक सुमधुर संगीत अकादमीची भुरगीं व्हडा संख्यान थिएटराक पावल्लीं फिल्म पळोवन तांणी कितें म्हणलें तें पळोवन येवया मस्त लायक जाली म्हाका ही मुवी मस्त बरी जाली हांव म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी सांगता ही मुवी सगळ्यांनी आयका आयची मुवी मस्त बरी आसली लास्टाक हांव लायक म्हाका मस्त इमोशनल जालें कितें म्हळ्यार लायक ते मुवी मस्त सॅड डिमायज बरें जालें लायक वेरी सॅड मुवी आसली सो बरी सुपर जाली थँक्स वेरी थँक्स टू जशल मॅम अँड टीम हांव वेरी थँक्स म्हणटा जशल मॅमाक आनी ते विडियो केल्ल्यांक आनी ताते विडियो म्हाका लायक जाले आनी आमचे पेरंट्सान आमकां शिकयलें हांव जोशल मॅम आसा स्टुडंट जावन म्हाका बारी प्रावड जाता कित्याक म्हणल्यार ती एक बरी एक्टर आनी ताचे वांगडा ती एक बरी सिंगर म्हाका म्हज्या आबा मायक रिस्पेक्ट दिवंक ही मुवी शिकयता आनी साबार भुरग्यांक आपल्या वडिलांक रिस्पेक्ट दिवंक ती ही मुवी कारण जायत म्हणून हांव चिंता मुवी बारी बरी आसली म्हणजे माय आनी आबाचो व्हडास आयले थँक्यू मुवी बरी आसली आमच्या पेरंट्साक मान दिवचे अँड कंग्रॅच्युलेशन्स टू स्टॅनी सर मुवी बरी आसली थँक्यू म्हणटा ऑल्सो आतां मस्त जाणां तांच्या पेरंट्सांक बरें करून पळयनात तांकां आश्रमान घालतात आमी आमच्या पेरंट्सांक बरे तरान पळोवंक आसा म्हणलें संदेश आमकां मेळ्ळा थँक्यू एवरीबॉडी द बेस्ट मुवी एवर आमी ही मुवी पळयली मस्त बरी आसली सुपर्ब सगळ्यांचे ॲक्टिंग जावन दी मस्त मिनिंगफूल मुवी आसा हांव रेकमेंड करता तुमी सगळ्यांनी ही मुवी पळोवंक येचें म्हणून मस्त सुपर्ब आसली आनी आमी आशा करता असले मस्त कोंकणी मुवीज येवं दी म्हणून आनी स्टॅनी बेला सर कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर ॲक्टर्सांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तांचे ॲक्टिंग जावन दी सगळे सुपर्ब आसले थँक्यू मुवी बरी आसली वी लायक इट सो मच जोशल मॅमाचे ॲक्टिंग बरें आसलें द मूवी वॉज रियली नायस आय नेवर एक्सपेक्टेड द ट्विस्ट इन द मूवी अँड ओवरऑल आय लायक द मूवी बरी जाल्ली थँक्यू मुवी आमकां मस्त बरें लागलें हें म्हजें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स तेन्ना म्हाका प्रावड आसा की आमी कोंकणी मुवी पळयत येता थंय म्हज्या मॅमाची एक पार्ट आसा तातूंत सो बरें आसा मुवी प्लीज येया एक फावटी पळया मस्त बरें आहलें मस्त बरें कंटेंट आहलें तातूंत सो बरें
बरें जाल्ले हांवें मस्त कोंकणी शोज पळयला मात्र एंत मस्त बरें जाल्लें बापाचे पुताचे नावी मुवी बरें आसले जोशल मॅमाचे ॲक्टींग बरें आसलें सगळ्यांचे ॲक्टींग बरें आसलें हे मुवी सगळ्यांनी पळोवचें म्हूण विनंती. बापाचे पुताचे नावी फिल्मान मंगळूर मात्र नाही असता इस्रायल UAEंत विशेष आवाज उठयलो आसा. UAEंत हाऊसफुल प्रदर्शनां देखलेल्या ह्या फिल्मान कलेक्शनांत विशेष साधन केलें आसा. UAEंतल्या लोकांन फिल्म पळयल्या उपरांत कितें म्हणलें ते आयकून येवया. मूवी मस्त बरी आसली बरी अर्थ बरी तर सगळ्या कुटुंबाने पळयचे ॲक्च्युली कुटुंबाने पळयचे भुरग्यांक सांगता व्हेरी नायस मेसेज टू कॅरी आउट ॲक्च्युली देव बरें करूं आनी बरी असली मूवी आणखी प्रोड्यूस करून मागता व्हेरी नायस मूवी अँड गुड लक. मूवी सांगचे जाल्यार बार एक अपूर्वाची स्टोरी आनी रियली म्हाका आख्या जाता रोडूंक सायलें एक वडिलांक एक भुरग्यांनी म्हळ्यार तांणी कश्टार घालचें मागीर ताच्या उपरांत म्हळ्यार निजाकी सगळ्यांचें नटन एक बारी बरें जालां ते आसऱ्याचें लायफ केलें आनी ताच्या उपरांत वडिलां मदो संबंद बापायचो आनी पुताचो संबंद आनी सगळें नटन बारी बरें जालां ऑल टेक्निकल आस्पेक्ट्स एवरीथींग वॉज गूड डायरेक्शन स्टोरी लायन एर्रेकी बारी बरें जालां निजाकी ही मूवी सुमेस्तनी घरांनी पावचे सुमेस्तनी येवन घरच्यांनी सुमेस्तनी येवन पळोवचे जाली मूवी ही. Hats off to all the actors. Thank you. The movie is really nice. I enjoyed it a lot, like with the direction and the acting. The story that comes down to the movie, it shows like a lot that's actually occurring in modern times. So it's like really insightful. And for us, like youngsters, it's something to really look at and something to bring a change as it's up to us. So overall, I really loved the movie and I was glad to experience this and glad to see the Konkani community grow also in this way. मूवी बरी आसली म्हळ्यार गांवांत कशें नीज घडता तशीच मूवी दिल्या कित्याक म्हळ्यार गांवांत पूत आनी सुनो कशें जावन नीज रोवपान जावन हें करून घेतला म्हळ्यार गांवांत नीज जावन आतां घडटा कित्याक म्हळ्यार मुस्त आसतना हे आसात हे घडीत घडोवनूच आसा जाग्या खातीर जावं दी खंयच्या कारणा खातीर जावं दी एक आवय बापायक आसऱ्यान दोन रावयतात पूण ही नीजत जावन तुमी घडल्या मस्त ह्या फिलींग नीजत जावन आतां बरी आसली सगळ्यांक येवन पळय बरी. थँक्यू. पिक्चर बरें आसलें इमोशनल पिक्चर आनी एक मॅसेज भुरग्यांक मॅसेज आनी आजकाल हेंच चलता एक्चुअली पुरा खंयचेय जातीन जावं दी हेंच चलता आसा आनी बरें लागलें इमोशन पिक्चर. ह्या पिक्चरांत काले म्हळ्यार जाल्यार म्हाका बोगण आसलें पयलींतानी काले म्हळ्यार सगळे इगर्दीन पाद्रापाणी सांगतात आवय बापायंक भुरगीं पळयनात म्हणून म्हजी एक केदाळे एक तर्क आसलो केदाळे आवय बापायनी भुरग्यांक ल्हानतान बऱ्या तरान पळयल्यार भुरगीं तुका पाटयता मोग म्हळ्यार काले म्हळ्यार मोग तुवें दिल्यार मात्र मोग तुका पाटी मेळटा. ह्या पिक्चरांत हांवें पळयल्या कारण कित्याक म्हळ्यार मलयाळम तामीळ तेलुगू आनी पुरो पळयता हे क्लियर काले म्हळ्यार मलयाळमांत आनी पिक्चर कशें काडटात पळय एका ल्हान स्टोरी आनी रियल स्टोरी त्या टायप आयल्या आनी डायनान सांगल्या प्रमाणे ही डेफिनेटली मलयाळमाक तामिळाक खंयच्या घाली जाल्यार हिट जातली बारी बरी एक फर्स्ट टायम आयली देव बरें करूं असली पिक्चर काडल्या. वय बापाचे पुताचे नावी एक विभिन्न फिल्म उडुपी पुत्तूर आनी परगांवांतल्या जायत्या सुवात्यांनी हे रिलीज जावंक बाकी आसा. जनेर जाताना हे फिल्म सगळ्यांनी पावतलें. कोंकणी फिल्म क्षेत्राक नवो बरो असो नवें साव हाडलें हें फिल्म कोंकणींत एक दखलो रसोवंक पावतले मनशांक कितेंच दुबाव ना. फिल्म पळोवंक गळाय करिनाकात. आजच तुमच्या लक्षेल्या थिएटराक वचा आनी बापाचे पुताचे नावी म्हणल्यार फिल्म पळोवन नवो आनंद जोडा.